शाह कमिशनाच्या रिपोर्टाचेर आदारून एफआयआर घालपाचेर सुप्रीम कोर्टाचो स्टे आसतना केस कशी रजिस्टर केली हायकोर्टाचो सरकाराक प्रस्न, सगळ्या केसींचे भवितव्य अधांतरी। 21 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक कसिनोत वचपाक कायदेशीर वाट फकत गेमिंग एरियेंत आसतली बंदी, वर्सुकी शुल्क फारीक करपाक कळाव करपी कसिनोंक 18% दंड। पावसाळ्यात मांडवीत चलपी वॉटर स्पोर्ट उपक्रमाचेर सरकाराची बंदी, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाण बंदर कप्तान खात्याचो निर्णय। आता 20 गायांक लागून जातली कामधेनू येवजण, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची घोषणा। पयली 10 गायांचेर 90% जाल्यार उरिल्ल्या 10 गायांचेर 75% अनुदान आशिल्लें। आमदार विरेशान सीईसी धाडिल्ल्या शोकज नोटीसीक दिवंक ना जाप। विरेशाच्या बंगल्याविशीं आपल्याक कितें तें खबर ना, सांगता आरजीपीचो खजिनदार अजय खोलकार। दोन 2020च्या दुहेरी खून प्रकरणात अर्जुन काझीतोनी निर्दोष मुक्त, उच्च न्यायालयाचो निवाडो। रवी बडिगर आणि भीमसिंह गस्ती हांच्या खून प्रकरणात थारायल्लो दोशी। ओडिशा पुरी वाठारांत जगन्नाथ यात्रे वेळार चेंगराचेंगरी एकलो सोंपलो। 100 वयर जखमी, यात्रा मार्गार 10 लाख चड भाविक आशिल्ले उपस्थित। यूपी बिहारात 18 जिल्ह्यांत घेमण पावस, आसामात 99 गांव उदका पोना, अरुणाचलात हजारांनी लोक हुंवारा आडकून। श्रीकृष्ण दिसांतल्यान 5 फावट करतलो नमाज पठण, मौलवीचे वादग्रस्त विधान। लखनवात आंदोलन, संत म्हणटात ताची जीप कापपाक दितले 10 लाखांचे बक्षीस। बंगालच्या दर्या 2 बोटी बुडल्यो, 500 जाणां मरण आयिल्ल्याचो दोबाव, सगळेच रोहिंगे।